आमच्या बरोबर सध्या कनेक्ट जाता डॉक्टर शेखर साळकर हू इज ऑन्को सर्जन विथ मणिपाल हॉस्पिटल. शेखर साळकर हांचे हाजे पयलीं आमी बायट आयकली, तरी पूण तांचे बद्दल डिटेल उलोवपा खातीर सर तुम्ही सांगले की 4-5 दिसां पयलीं ती थंय आयिल्ली. कॅन यू जस्ट टेल अस सम सिक्वेन्स दॅट वी डोंट नो, ती केन्ना आयिल्ली मणिपाल, हाव वॉज हर सिच्युएशन? हॅलो हॅलो सर, तुमकां आयकपा येता? ओके, सम नेटवर्क इश्यू, बट वील ट्राय टू कनेक्ट टू डॉक्टर साळकर, कारण ही वॉज द पर्सन विथ whom शी वॉज इन टच, आणि तांचे कडेन ती टचान आशिल्ली. देन शी वॉज टेकिंग ट्रिटमेंट इन मुंबय, बट फायनली शी ब्रेथ हर लास्ट इन मणिपाल हॉस्पिटल वेर डॉक्टर साळकर इज प्रॅक्टिसिंग. वील ट्राय टू गेट कनेक्टेड टू हिम बॅक अगेन, सिन्स इज ट्रॅव्हलिंग एकादे वे तांकां थंय कनेक्शन मेळना. आमी वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू डॉक्टर शेखर साळकर. दोतोर, तुमची बायट पळयली आमी वेन यू वेंट टू सी पे लास्ट ट्रिब्यूट. टेल us about this sequence. ती केन्ना आयिल्ली मणिपालान? वॉट एवर यू कॅन डिस्क्लोज, यू डिस्क्लोज विथ ऑल युअर दिस थिंग एथिक्स. टुडे एक्चुअली आय वेंट ऑन बिहाफ ऑफ आमचे गोवा, आमचे बीजेपी मेडिकल सेलाचो हांव कन्व्हेनर आसा. सो आय पुट अ रेथ ऑन हर ऑन द बिहाफ ऑफ एज अ कन्व्हेनर ऑफ द बीजेपी मेडिकल सेल अँड एज अ दोतोर ऑल्सो. एक्चुअली शी कॉल्ड मी ऑन 4th of July पयल्या फावट, अँड सेड दॅट ताजे कितें पोर्टाची कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले तिका. पोर्ट म्हणजे ते हांगा एक अशें हें आसता, थंय IV बिवी घालपाक आसता. आणि दॅट आय वेंट होम अँड आय जस्ट I can rectified that problem. And then she was telling me म्हणजे आपल्याक कशें पेन जाता हें जाता, म्हणजे she was actually like she was treated in Mumbai all the time, almost from September म्हाका दिसता onwards last year till what I saw her. And when I saw her, she was actually for palliative care, but she had a lot of pain, she had a lot of nausea, vomiting, खायनाशिल्ली. But then we tried to give some IV fluids, we gave her some injections for vomiting purpose बंद करपाक. नाउजिया तिका खूप आशिल्लो, खायनाशिल्ली काय. वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ DVT आशिल्ली तिका, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पांयाची. त्या खातीर शी वॉज ऑन ब्लड थिनर्स. त्या खातीर तिका मातशें ब्लिडींग जावंक लागलें मागीर, आनी देन हर हिमोग्लोबीन ड्रॉप, सो वी शिफ्टेड हर टू दीस फॉर ब्लड ट्रान्सफ्युजन आनी प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन्स. दॅट वॉज आय थिंक ऑन वेनसडे इव्हिनिंग. So after that, she was slowly going down. And on Saturday, actually morning, she called me again just because she was not talking properly. But she spoke to me for almost 10-15 minutes and said that म्हजो हात घट धरलो आनी म्हणलें आपल्याक आनी कितके दीस आयले. सो रियली सामकें खूब वायट दिसलें सारकें, म्हणजे आनी कितको टायम आपलो आसा. हांवें म्हणलें इट इज ऑल अप टू द गॉड, म्हणून आमी कांय सांगू शकना. आय कॅन ओनली मेक युअर लायफ लिटल बीट मोर कम्फर्टेबल. सो आमी वॉट वी डीड इट ओनली टू मेक हर पेनलेस, आनी जाता तितकें तिका पेन कमी करपाचो, जाता तितको तिचें पिसफूल एक्झीट करपाचें. दॅट वॉज अवर एम आशिल्लो, आनी आय थिंक वी वर लिटल बीट सक्सेसफूल इन दॅट, नॉट फुल्ली, बिकॉज कॅन्सरान तिका कितके मेडिसीन दिली आनी कितें दिलें तरी इन द प्रेझन्स ऑफ कॅन्सर दॅट वेल बिंग, सेन्सेशन ऑफ वेल बिंग इज नेवर देर. पण खूप वायट दिसलें. शी वॉज अ व्हेरी गुड हार्टेड, बरी मनीस. आमच्या BJP काम करताना म्हणजे आय हॅव सीन हर वेन नबीनाची आमची जेन्ना प्रेसिडेंटाची मिटींग आशिल्ली, शी वॉज देअर 1 hour प्रायर. ती फुलां लावपाक बिवपाक ती स्वता लायताली, फुलां बिलां. सो यू कॅन इमॅजिन. आनी कोण MLA असो आपूण जावन येवन ही सकयली अशी कामां जी कार्यकर्त्यान करपाची ती शी वॉज गिविंग, अँड शी वॉज गिविंग सपोर्ट टू ऑल द कार्यकर्ताज लायक दॅट. सो शी वॉज लायक मिक्सिंग अप व्हेरी वेल विथ हर आमचे सगळे कार्यकर्ते. आमकां चड अशें म्हाका हें करूंक मेळूना ती, बट ती केन्नाय पेशंट आसताले तेन्ना फोन करताली. दॅट इज द ओनली थिंग वॉट वी कूड आमी बरोबर आशिल्ले अशी. पॉलिटिकली वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स विथ हर? खूप म्हणजे शी हॅड कम फ्रॉम काँग्रेस टू BJP इन 2019. सो खुबशे जाणांक अशें दिसता की बाबा टू गेट एडजस्टेड इन BJP बिकम्स अ प्रॉब्लम. हाव डीड शी गॉट एडजस्टेड इन BJP? बिकॉज तुम्ही म्हणून एज अ BJP वर्कर यू हॅव वर्कड विथ हर. हाऊ मच टायम इट टूक फॉर हर टू अंडरस्टँड BJP's आयडियोलॉजीज, BJP's जे सिस्टम्स आसा, प्रोसेसीस आसा ते? No, I think she was the fastest one to, आमी म्हणटा तशें, टू एमालगमेट विथ द BJP पार्टी. ताका टायमूच लागूंक ना, बिकॉज शी वॉज बेसिकली आमच्या विचाराचीच आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. आमचे जे नेशन फर्स्ट आशिल्लो विचार आनी ते बाकीचे आमचे जे आशिल्ले विचार, त्या विचारान शी वॉज गोईंग विथ द सेम टायप ऑफ हें. सो तिका एमालगेट जावपाक चड टायम वचूंक ना.
आणि बाबूश ऑल्सो वॉज देअर विथ अस ऑल द टाइम. हे वेळार जे आयली तेन्नाच्यान बाबूश बाबा आमचे बरोबर आशिल्लो. ताजो चलोय मागीर हो जालो. सो दॅट फूल फॅमिली गॉट इनवॉल्व विथ अस. And I think now, as of today, they are a part of our BJP in a very strong support. So it makes a big difference for the party also. हाव वॉज युअर इंटरेक्शन विथ हर, म्हणजे पेशंट जावच्या पयलीं हाव वॉज युअर इंटरेक्शन विथ हर, वर यू इंटरेक्टिंग विथ हर रेग्युलरली, अँड जाल्यार तुमी कितें डिस्कस करताले, वॉट आर द पॉयंट्स दॅट No, we were युजली interacting वॉज only with पार्ट the ऑफ युअर patients. डिस्कशन? पार्टीच्या वायज डिस्कशन काय जावना, पण एज अ पेशंट जेन्ना कॅम्प करूंक जाय. एक दीस हांवें जेन्ना आमी हाजो आमचो कोण आमचो मोदी सरांचो जेन्ना आमी तो एक सप्ताह हे करतात, तेन्ना आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प आमकां कंपल्सरी करचो पडटा. सो हांवें तिका मॅडमीक म्हणलें, मॅडम तूं येता केन्ना आमच्या फंक्शनाक यो म्हणून. मणिपालान हांवें फंक्शन केल्लें, CM आयिल्लो, हे आयिल्लो. शी केम एंड शी एक्चुअली डोनेटेड ब्लड दॅट टायम. दिस वॉज अराउंड 4-5 years बॅक म्हाका दिसता. शी डोनेटेड. आय वॉज सो शॉक दॅट. आणि कोणाक प्रेसाक ना, काय ना म्हाका म्हणपा लागली, यू डोंट वरी, तूं जे कितें काम आहा तें कर, आपूण आय वील कम अँड आय वील डोनेट ब्लड अँड गो म्हणून. ती आयली मदीं, ती गेली केन्ना ती कळूंक ना. तिणें म्हाका इन्फॉर्मूय करूंक ना आपूण आयली आनी ब्लड दिलें म्हणून. फोटो काडपाक, हें काडपाक कांयच ना. दॅट इज वॉट इज रियली कॉल्ड एज सेल्फ सर्व्हिस म्हणटा. ब्लड डोनेशन इट सेल्फ इज अ सेल्फ सर्व्हिस सारकी. तातूंत म्हणजे सेल्फलेस सर्व्हिस सारकी. म्हणजे तुका तूं जे ब्लडान कोण बरो जावंक शकता हे तुका खबर नासता. सो बेस्ट इज टू गिव ब्लड डोनेशन, अँड शी इज टू गिव रेग्युलरली ब्लड डोनेशन. सो आय वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय हर दीस, की बाबा म्हणजे आमचे पॉलिटिशियन कशे आहा, रोखडेच पयलीं फोटो मार रे, एक प्रेस घेवन येताले, हे घेवन येता, ते घेवन येता, कांयच ना. आयली मला कळूकूच ना. जेन्ना हांवें लिस्ट पळयलें न्ही, तेन्ना तिचें नांव आशिल्लें भितर. सो इट वॉज अमेझींग. आनी पेशंटाच्या बाबतींत व्हेरी सॉफ्ट, केन्ना तापयना, आवाज विवाज केन्ना वाडयलो जो पळोवना. पेशंटा कडेन येताली, पळयताली, ताजे बरोबर बसताली. सो शी वॉज, आय थिंक, डावन टू अर्थ. बेसिकली ते आय डोंट नो, फॉर अ पॉलिटिशियन शी वॉज लिटल डिफरंट. पब्लिसिटीचूय चड नाशिल्ली, म्हणजे मिडिया पब्लिसिटीनूय नाशिल्ली, म्हणजे तिची वायट मेळपूय खूब फावटी डिफिकल्ट, म्हणजे कितें शी वॉज केलें नॉट जाल्यार एट ऑल ती शो. इनवॉल्व. म्हणजे कितें करता ते लोकां खातीर करपाचें. दॅट वॉज द मेन एम ऑफ हर्स. ओके, जस्ट दिस थिंग की फायनली नाव एक पोकळी निर्माण जाता हे केले की, आणि आमी सदांच एक विचार करता की तो मनीस गेल्या उपरांत वॉट कूड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू दॅट पर्सन. तुमच्या मता प्रमाणे वॉट कूड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू लेट जेनिफर मॉन्सेरात? आय थिंक शी शूड हॅव सम तांचे फाउंडेशन. कितें तरी तिणें बाबूश सरान जर तिच्या नांवान एक फाउंडेशन केलें आनी कॅन्सर पेशंट्सांक जर हेल्प केली फायनान्शियली, नॉट मच, कितें जाता तितकें करूं येता, कळ्ळें न्ही. सो बिकॉज जर तूं कॅन्सर पेशंटांची तुमी कितके फायनान्शियल हेल्प करता तितकी कमी आसता. पण समथींग शूड बी गिवन. फूल ना फुलाची पाकळी अशी दिवपाची. आय थिंक ऑल कॅन्सर पेशंट, लायक आमी गोवा कॅन्सर सोसायटी, आमी चड दिना, आमी वी गिव ओनली अराउंड 50,000च्या पेक्षा कमी. पण मणिपाल हॉस्पिटल भितर आपले तितकेच घालतात. 50 ताणें दिले, 50 आमचे घालतात. तशें सरान जर कितें अशें केली की बाबा ओके, तुमी जर हॉस्पिटल ऑल्सो इज रेडी टू स्पेंड सम मनी, देन इक्विवलंट अमाऊंट तो घालू शकता बी, अशें कितें करून एक स्कीम बरी करून त्या लोकांक कशें, कॅन्सर पेशंटाच्या लोकांक स्पेशली इन द लास्ट स्टेजान तांकां खूबच त्रास जाता, ते कशें कमी करपाचे, किंवा पॅलिएटिव्ह हातून ताणें कितें काम करूं येता. कळ्ळें न्ही. पॅलिएटिव्ह सेंटर्स आसता, तांकां आमी हेल्प करूं शकता. दिलासा आमचें सेंटर आहा फोंडा, तिच्या नांवान ताणें कितें हेल्प करूं शकता. जे पेशंट येता तांकां कितें तरी बाबा एक फिक्स अमाऊंट तांचे खातीर दिवं येता. अशें लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी डन. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाऊ द फॅमिली वॉन्ट्स टू कॅरी ऑन हर लिगसी. थँक्यू व्हेरी मच. आणि तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे सारकें की टू फायट कॅन्सर मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट समटायम्स फायनान्स बिकम्स अ प्रॉब्लम, समटायम्स मोरल सपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अँड अशी जेन्ना संस्था आसता तेन्ना खंय तरी मदत येता. पॅलिएटिव्ह केअर मोरल सपोर्ट म्हणजे यू डोंट हॅव टू जस्ट ना हें तुजें कशें जातलें, तुजे भुरग्यांनी कशें जातलें, असलें उलोवचें ना. यू हॅव टू जस्ट एम्पथी. सिंपथी पेक्षा एम्पथी दाखोवप पेशंटाक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि दॅट वील रियली गिव्ह दॅट सपोर्ट. तो आपूण जो हात धरून फक्त सांगले पेशंटाक, आय एम देअर विथ यू, आपूण आसा तुज्या बरोबर. आय थिंक दॅट इज वॉट इज निडेड, अँड शी वॉज डुईंग एक्झॅक्टली द सेम थिंग. नेवर शी ट्राय टू शो हर दॅट बाबा हे पयशे घे, हे घे, हे कर, जाय ते कर. हात धरून तिचे बरोबर बसप पेशंटा बरोबर न्हय. आय थिंक दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड बाय द पेशंट एट टायम. ओके, शूड बी ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हंबल बिहेवियर. दोतोर देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. थँक्यू. या someone who has actually treated her, someone who has seen last few hours of hers when she was in Manipal.
तुम्ही पळयतात GNH.